तेलेत गोंयांत आमच्या आतां सर्कस चलता. कॉन्ट्रॅक्टर डायरेक्टर सर्कस आपली सिनरी घालून नेटवयता. थोडो लोक सर्कसीच्या जानवरांची कर्तुबां पळोवंक पासून वाजेता. देखून बरीं जानवरांची तोंडां दाखोवन कॉन्ट्रॅक्टर आपली सर्कस सोबयता. पूण थोडे कॉन्ट्रॅक्टर पोस्टराचेर बेश्टेच फोटो घालून लोकांक फटयता. बीजेपी सरकार कोलॅप्स जावच्या वेळार पळयात गोंयान कितें घडटा. दोगजाण काँग्रेसाचे लेमडे रिजायन जावन बीजेपीचे हुमण लेवता. सोपटेक शिरोडकाराक काँग्रेसाचें चिकन मटन खावन खूंय वाज येता. दोगूय म्हणटात आतां आमकां बीजेपीचें हुमण खूंय एकदम घस्ताक लागता. शिरोडकाराक बीजेपीन 70 करोडांची पळय लॉटरी फुट्टा. बीजेपीची गरज ना म्हणो पेडणेचो मागोड बीजेपीचीच केळी खाता. गोंयांत आमच्या सेल पडला. काँग्रेसाचे MLA गोंयांत सेलाक मेवता. तोंड घेवन वयल्यान सांगतात काँग्रेसाचेर विश्वास ना म्हूण आमकां जिखयल्ले. आरे हलकटानो तुमकां जिखोंक ना. तुमी नाडबुदी करून जिखलेले. चिंतात फाटले एग्जामीक बीजेपीक इकरा काँग्रेसाक 17 मार्क्स पडलेले. तेन्नाच गोंयकारांनी बीजेपीक फेल करून एका कोनशाक बसोवन दवरलेले. 2 शुवाचे पिले 3 नाल 4 वरींची टॉर्च घेवन माईक लोपून सालवार केलेले. बीजेपी आनी काँग्रेसा मदें आयकात ऑथोर आसा केदी. उगडास कोरात काँग्रेसान भारत देशाक आमकां दिलेले 5 गांधी. ती जावन आसली इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल सोनिया गांधी. तसोच बापूय सगल्यांचो फादर ऑफ नेशन आमी म्हणो महात्मा गांधी. पूण बीजेपी म्हणटा भारत देशाक आपण दितलो 4 मोदी. सद्याक तेक जाण दिल्या. पयलो नीरव मोदी आनी दुसरो ललित मोदी. आनी तिसरो अंबानीचे उंटयेन बसोन धोलता नरेंद्र मोदी. पिकलेल्या खाडाचो कुंपारटेन लिकरावून सोगली मोजा पळयतालो. मुनीस पोंडाणे विकून खाल्लेले फकत सरकार सांबाळूंकूच वावुरतालो. बाई दुयेंत आसलो ताका पडोंक नासलें तो फकत इतल्याच कारणांक मियेतालो. बाईन रिजायन दीत तर गोंयान बीजेपी सरकार खंय गणपती बाप्पा मोरया कोत्तालो. देखून विजय मायकल आनी दावलेकार CMाची कोदेली कोणेच वोलता मारतालो. 100 दिसां भितर काजिनो काडटलो म्हूण बाबुशान दाखयली सर्कस. कोणूय बीजेपीन वचत म्हूण आपूण कसोच वेचोना. बाबाशानान केली सर्कस. मोडक्याची रेड मारून बाबू कावडेकाराचेर बीजेपीनूय घोडली सर्कस. 10 जाणांक वयर हाडून विजयाक सोगला उडोवन बीजेपीची हिट सर्कस. काँग्रेसाचे 10 जोकर बीजेपीन गेल्या चलोवंक बीजेपीची
सर्कस अजून काय जावंक ना जाय ते जावचे आसा पळयत रावात गोंयची सर्कस